मायमगोचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. कला अकादमीत वापरले चुकीची लाईट आणि साऊंड सिस्टम, सांगले साऊंड मॅन ऑफ इंडिया रॉजर ड्रॅगोन. कला राखण मांडाचे माचे वयल्यान उलयलो आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयलो साऊंड इंजिनियर. पेडण्यां रेल्वे बोगद्यात उदकाचे उमाळे, तात्पुरत्यो ट्रेनी दवरच्यो पडल्यो बंद. ट्रॅक नितळ करपाचे काम झुजा पावंड्यार, बदलले काय ट्रेनींचे मार्ग. बोरी पुलार खड्डेच खड्डे, दिसपाक लागलेत पुलाच्यो बोरयो. येरादारी करप्यांचे हाल, केन्ना जातलो काय पूल खड्डे मुक्त, लोक पळयतात वाट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांतले रस्ते बरेच वादात सापडल्यात. वचत थंय खड्डे पळोवपाक मेळटात. बोरी पुलाची तीच गत जाल्या. खड्डे आसातच, पुलाच्यो बरयोय दिसपाक लागल्यात. येरादारी करप्यांचे तर अक्षरशः हाल जातात. पुला पोंदा काम चालू आसा. पुलाक सकयल्यान घटसाण मेळटा खरी, पूण पुलाच्या वयल्यान कितें हो मोठो प्रश्न. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आणि बोरयेच्या पुलाक सगळे वयता थंय सगळे खड्डे पडिल्ले आसात, पोटोळ पडिल्ले आसात आणि हे पोटोळ पडलेल्यान गाडी ताचेर पडटा भितर आणि पूल सारको हालता सारको केन्नाय कितें जावपाक शकता अशें दिसता. कित्याक ह्या पुलाक जे खड्डे पडले, इतले खड्डे पडलेले आसात की खंयच खड्ड्यार खड्डे अशी परिस्थिती. आणि जेन्ना गाडी येवन खड्ड्यां पडटा तेन्ना पूल सारको हालता, असो हालता. कित्याक हेजेर आनी डॅमेज जावपाक शकता. भितर पोलाक काम करतात, पण वयर ते खड्डे पडलेल्यान खूप लोकांक त्रास जाता. लोकांची गाडी खड्ड्या पडटात आणि मोटरसायकल तर सगळ्यात त्रास जातात. आमी बोरये पोंदा पुल आसा आणि बोरये पुलाचें काम स्ट्रेंथनिंग करपाचें काम चलता. हें 20 कोटीचें काम अशें म्हणटात. आतां हें जें काम चलता पोंदा चलता आणि वयर जे व्हडले खड्डे पडलेले आसात ते वयर रिपेर करीत ना अशें दिसता. पण हें काम करता पळय आतां काम सगळ्याक जे रोड मारलेले आसात आणि ते रोड घेवन ते वयल्यान रिपेर काम चलता. आतां हाजे कितें म्हणटा कितें 20 वर्सांची गॅरंटी म्हणून. आता पळया कितले वर्सां गॅरंटी घेतला, कितले वर्सां हे पूल उरतलो ते आमी पळया. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली. पेडण्यां रेल्वे बोगद्यात जमिनी पोंदच्यान उमाळे फुटल्यात. तेका लागून तात्पुरतो ट्रॅक येरादारी खातीर बंद दवरला. पुराय ट्रॅक मातये पोंदा गेला. ट्रॅक नितळ करपाचें काम नेटान चल्लां. प्रवाशांनी रद्द जाल्ल्यो ट्रेनी आनी ट्रेनींचे मार्ग बदलिल्ल्याची नोंद घेवची. कोकण रेल्वेचो उपमहाप्रबंधक बबन घाटगेन सांगला. पळयात पुराय बातमी. Yesterday around 2:30 hours in the afternoon, it was observed that water is oozing out inside the Pannam tunnel, and there was a clogging of water. So on account of that, trains were stopped at various stations. Trains which were on run were stopped at various stations. Then traffic was disrupted on account of that. So our engineering official immediately rushed to the site and restored the traffic at around 10:15 in the night. But again in the morning, 3 o'clock, today morning 3 o'clock, it was observed that again a lot of water is gushing inside.
inside the tunnel. So because of that, Konkan Railway decided to cancel the trains and divert some of the trains. Some of the major trains which have been cancelled is Mumbai CSMT Madgaon Vande Bharat Express, then Mumbai CSMT Madgaon Jan Shatabdi Express, Mumbai CSMT Madgaon Mandavi Express, then Madgaon Mumbai Mandavi Express, Madgaon Mumbai Tejas Express, Madgaon Mumbai Jan Shatabdi Express, then Madgaon Chandigarh Goa Sampark Kranti Express, then Matsagandha Express, Mangalore Express. These trains have been cancelled of date. And then those trains which were held up south of Madgaon have been taken back towards Mangalore side and they have been diverted via Southern Railway route. Likewise, trains which were beyond Sawantwadi and towards Mumbai side, they have been taken back towards Panvel and they have been diverted via Central Railway route. I request passengers to kindly note this cancellation and diversion of train and carry on their journey accordingly. On account of cancellation and diversion of trains over Konkan Railway route due to this water gushing problem in Pernam Tunnel, Konkan Railway has set up a help desk at Madgaon Railway Station, and passengers are requested to kindly contact at phone number 0832 270 6480. I repeat, 0832 270 6480. This is the help desk number, and passengers can contact this number regarding any diverted or cancelled train. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतांतल्या वा परदेशांतल्या खंयच्याच ऑडिटोरियमांत वा नाटक थिएटरांत बॉसची PA सिस्टम वापरिनात. फकत गोंयांतले कला अकादमींत हें जालां. प्रोफेशनल थिएटरा खातीर हे कंपनीची साऊंड सिस्टम उपयोगाची ना, जाका साऊंड मॅन ऑफ इंडिया अशी उपाधी मेळ्ळ्या तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावयलो साऊंड इंजिनियर रॉजर ड्रॅगोन मिडियाक सांगले. थिएटरांत लायटी चुकीच्योच लायल्यात अशें ताणें सांगलें. If you are going to upgrade and you are going to refurbish an old theatre and you are going to bring it up to standard, then you will buy a product that is now the latest. So the first thing that is there, the console is an old model and 8 years old. Secondly, the company used for the sound system is Bose, and Bose is very popular in the home industry and in the car industry, but not used in most of the theatre, any theatre or in any of the professional auditoriums in India and abroad also. So the company basically is not a professional company for professional sound in theatres and auditoriums. कला अकादमीत नूतनीकरणाच्या नांवान जें कितें चल्लां तातूंतले उणाव रॉजर ड्रॅगोन मेकळेपणान सांगले. ते भायर तो कला अकादमींतल्या मुखेल थिएटरांत लायिल्ल्या लायट इक्विपमेंटांचेर उलयलो. आयकात ताका. Now they have installed something which we heard today, but if you go to the back of the auditorium, then the clarity is not there. If you go to the last 4 rows, you cannot hear it properly. That's because Bose itself is not really designed for catering to a professional auditorium. And in today's time, the audience that is coming is already exposed to television. Now when you're watching television, you're watching international productions. You're watching all the best shows all over the world. So when people come to the theatre, they are expecting to hear something. They are expecting to hear that kind of quality of sound. They are expecting to see those kind of lights. So that's a disappointment. And number of monitors, again they provided monitors on stage. When there are musicians on stage, you require 6 to 8 monitors minimum. They have purchased 4 of them, which is definitely not enough. The inventory of lighting, what is specified, is first of all on the lights just above the stage, they have used these lights, what is called blinders. Now these lights are actually used, for outdoor events, for lighting up a big area or lighting up the audience, but they are not meant to be used, on a lighting bar and over the stage.
to light up the artists. So that's another big mistake they have done. They again bought what you call moving head lights, which are effect lights. Now that effect light, the moving heads what they have bought is a 150 watt light, and the minimum light for getting some effect on stage is minimum to 500 to 600 watts. So that 150 watt light is like from a nightclub or a discotheque. It's not meant for stage use. So the lighting console again, the lighting board again is old fashioned and outdated. If you are going to upgrade an auditorium, then whatever you buy should be the present, what is latest. So I feel that board again is too old, and they have used that same board in Kala Academy. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिक्स आणि सानिका नागवेकर. कामगार आणि लहान उद्योग समूहातल्या पोटा भरपी गोंयच्या तरणाट्यांच्या फुडाराक घेवन आयटकान चिंता उक्तायल्या. सरकार भांडवलदारा खातीर वावुरता, गोंयच्या बेकार तरणाट्या खातीर न्हू असो आरोपय आयटकान केलो. आयटक म्हळ्यार ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन भाजपा सरकाराचो फोग काढलो. गोवा स्टेट एडवायझरी बोर्ड बंद कित्याक दवरला? उद्देग आनी कामगाराच्या हितान भाजपा सरकाराकडेन पॉलिसी आसात काय ना अशा प्रश्नांच्यो जापो तांणी सरकाराकडल्यान मागल्यात. आयकात कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका. इंडस्ट्री, उद्योग आणि कामगार वर्गाच्या हितासाठी काहीतरी पॉलिसी आसा व ना ह्यो आमचो मुखेल प्रश्न. असेंब्ली जाता आतां 15 तारखेरसून असेंब्ली चालू जातली. खूबशे डिस्कशन जातले. नाका जाल्ल्या प्रश्नाचेर इश्यू डिस्कशन जातले, पण मुख्य प्रश्न आमी म्हणटा आमच्या उद्योग धंदे गोंयांक हितासाठी, गोंयच्या हितासाठी उद्योग धंदे, कामगार कल्याण हाच्या बद्दल डिस्कशन जाता व जायना. धाकट्यो कंपन्यो ज्यो आसा, धाकटले उद्योग धंदे, ते एंटरप्रेन्युरियल एंटरप्राइजेस ते सगळ्यांच्यान चड लेबर एम्प्लॉयमेंट दिता. आयज गोंयांत चडांत चड बेकारी वाडला. सरकार कितेंय सांगू, दोळ्याक पानां पुसपाक बेकारी वाडला आनी दिसान दीस बेकारी क्रिएट जाता. कितलेशे कामगार व्हेरना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन, दुसऱ्या इतर 13-14 इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आयज कामांतले भायर मारलेले आहात. ड्युरालाइन, मार्क्सन्स, लुपिन एक उदाहरण जावन आसा इन वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट. सरकारान हाचेर कितें उपाय घेतला? सरकार मालकांक प्रोटेक्ट करपाक फार्मास्युटिकल कंपनीनी स्ट्रायक बॅन करता. स्ट्रायक आनी अलायड एक्टिविटीज बॅन करता. म्हणटा तुमकां स्ट्रायक करपाचो अधिकारूच ना. अशा वेळार आमी विचारूंक शकता सरकाराक, तुमकां कॉन्स्टिट्यूशन लागना? आनी एक प्रश्न आमी सरकाराक विचारूंक शकता, लेबर मिनिस्टराक आनी मुख्यमंत्र्याक, की जितले लेबर बोर्ड आहात, गोवा स्टेट एडवायझरी बोर्ड, तो 15 वर्सां जाली. 15 वर्सां जाली येयले गेले सरकारांनी तो गोवा लेबर एडवायझरी बोर्ड ठप्प करून बंद दवरला. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आणि भक्ती पैबाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची बसका जाली. सैमीक आपत्ती रुमडामळ दवल्ली पंचायत वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करपाची मागणी अशे विशय चर्चेक येयले. उदका धबधब्यांचेर प्रवेश बंदीचो विशय चर्चेक येयलो. पळयात पुराय बातमी. आम्ही थंय वयतकीर लोक घर सारकेताले, उदक भासताले ते. आमी ते WID कडल्यान आमी हांगासरल्यान ठराव काडलो जाल्यार WID खंयचेंय काम आमी करना. आमी कशें करपाचें? सो आमी लोकां फुडें वता, लोकांक आमी फेस करता. घडी पडटा म्हणटा, आपल्याक घर पडटलें, थंयसर रिटेनिंग वॉल जाय म्हणटाले कितें घडये. अशा टायमाचेर तशें पळयत जाल्यार नॅचरल कॅलॅमिटीची खरें जबाबदारी कोणी तरी घेवपाक जाय सारकी. हावजींग बोर्ड रुमडामळान आसा
की कितली गव्हर्मेंटान एक्वायर केलेली आसा आनी कितली तेणी इनलिजिबिलिटी जाल्लेली आसा आनी कितली बॅलन्स आसा नेटवर्क तशेंच दवरले दिगरपाल पंचायतीन सेम प्रॉब्लेम आसा की कोमुलटार लँड आसा ती कितली गव्हर्मेंटान एक्वायर केलेली आसा कितली बॅलन्स आसा आनी कितली इनलिजिबिलिटी कन्स्ट्रक्शन जाल्लेली आसा. म्हाका एकच मागता की कोमुलटाची आमी लेटर करपाचें सावथ गोवा कलेक्टराक लेटर करून कन्सर्न मिनिस्टराक लेटर करपाक. 20-21 आमकां इलेक्शनाक डेट जाल्लेली तेन्ना ते आयिल्ले आशिल्ले आनी ताचे बरोबर आमी रेडी आसपाक जाय एज अ झेडपी मेंबर म्हणून म्हाकाय दिसता की आमच्या हितूंतल्यान कितें तरी एक लोकां खातीर सपोर्ट म्हणून आमी कितें तरी करपाक जाय कित्याक गेल्या आठवड्यात असोच आतां आमचे 2-3 दिसां पयलीं असोच पावस हें सगळें जावन अख्खें बुडलें. तशेंच आमचे नागरी कुटी म्हादेवाचें एक देवूळ आसा तें कंप्लीट बुडलेलें आनी तें ओवरफ्लो जावन एक घराचेर अख्खें झाड पडून तेंचें खुबशें नुकसाण जालें. ही आमची मंथली मिटींग आशिल्ली आनी ह्या मंथली मिटींगेक जे म्हणजे आमचे फाटले मिनिट्स आसतले म्हणा किंवा एक्सपेंडिचर आसा बाकी सगळ्या विशयाचेर आनी जे प्रपोजल जे जिल्ला पंचायत मेंबरांनी जो फंड आपलो युटिलायज करपा खातीर दिवपाक जाय ती सगळी आज तांणी दिल्ली आसा सगळ्यांनी आनी त्या संदर्भांतली आज सगळी मिटींग आशिल्ली. मेन ठराव म्हणजे आमकां नॅचरल कॅलमिटीज आतां ह्या दिसांनी सगळे कडेन म्हणजे प्रत्येक कडेन आमकां आयकुपाक येता की खंय हांगा बुडलें कोणाचें घर पडलें कोणाच्या घराचेर झाडां पडलीं हें सगळें आमकां आयकुपाक येता आनी पूण तें करतले जाल्यार आमकां जिल्ला पंचायती कडेन तसो म्हणजे एज अ जिल्ला पंचायत मेंबर म्हणून आमचे कडेन कांय येना. आमकां एक 50,000 वर्साक 25 मेंबरांक स्पेंड करपा खातीर आमचें हें आसा म्हणून त्या प्रत्येकाक 2-2 हजार रुपया पडटा. ते 2-2 हजार रुपयान आमी कांयच करपाक शकना. त्या खातीर जेन्ना पळय अशें कितें आयलें की जशे लोक पंचा कडेन वता तशे पंचायती कडल्यान कांय थोडे कडेन कांय जबाबदारी घेवन काम केलें वचना आनी तेन्ना त्या जिल्ला पंचायत मेंबरा कडेन येता आनी जिल्ला पंचायत मेंबरा कडेन एक 2 हजारान आमी कांयच करपाक शकना. त्या खातीर ते वाडोवन घेवचें ह्या संदर्भांतलो एक ठराव घेतिल्लो आसा. तशेंच परेश नायक आनी दवर्ली दिकरपाल त्या सगळ्या पंचायतीन इनलिगल जे कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा पळय ते इनलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर कितें तरी आमी हें करचें एक्शन घेवचें ह्या संदर्भान आमी त्या डिपार्टमेंटाक लेटर करचें असो ताणें एक ठराव मांडिल्लो. रुमरामो दवर्ली पंचायत आमची ऑनरेरियम वाडोवपाची मागणी आमी सीएम केल्ली तेन्ना जेन्ना पंचायतीचे ऑनरेरियम वाडयले पूण त्या टायमार जिल्ला पंचायत मेंबरांचे ऑनरेरियम वाडूं नाशिल्ले. त्या संदर्भांतले फाटलें जे अधिवेशन जालें त्या अधिवेशनाक सीएमान ते हावजान सांगिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे ती फायल तयार करून ती फुडें पाविल्ली आसा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. युनायटेड क्लब उजिमान कार्जिम युथ क्लबाक 3-0 अशा गोल फरकान हारयलो. कुट्टरीच्या सेंट अलेक्स चर्च खेळा मळार ही फुटबॉल सर्त जाली. युनायटेड क्लब उंजिरेमान जैत मेळोवन पहिल्या कानिजा पेक्सेटो मेमोरियल फुटबॉल सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत सुवात मेळयली. आक्षी स्पोर्ट्स क्लबांनी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. पळयात काय रंगिल्ले डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. आनीक 2 दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयएमडीन 11 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट आणि उपरांतचे 4 दीस येलो अलर्ट वाडयला. पूण हवामान यंत्रणेत विकसीत जातकच शिटकावणीत संभाव्य बदल जावं येता, हवामान विभाग सांगता.
आयतार जावन पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून व्हड प्रमाणात हुंवार आनी पालसणां कोसळ्ळ्या. येरादारी व्हड प्रमाणात विस्कळीत जाल्या आनी खास करून मंगळारा रेल्वे आनी विमानांकय कांय अडचणींक तोंड दिवचें पडलें. हे वादळी हवामान बिरेस्तार मेरेन आनीक 2 दीस तिगून उरपाची शक्यताय आसा. ते उपरांत ताची तीव्रता उणी जावपाची शक्यताय आसा, पूण तो मेरेन नागरिकांनी सामके गरज नासतना भायर सरचे न्हय अशें आवाहन हवामान विभागान दिलां. बुधवारा खातीर ऑरेंज अलर्ट, उटंगराच्या पावसा सयत वादळी वाऱ्याचो अदमास, हुंवार आनी पालसणां कोसळिल्ल्यान लोकांक सादुरतायेचो सल्लो. बुधवारचे तापमान 26 डिग्री सेल्सियस आनी 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.